मडगावच्या आके मोतीडोंगर वाठारांत आशिल्लो उदकाचो झरो सामकोच वायट स्थितीत आसा। ह्या झऱ्याच्या उदकाक वखदी मोल आसा, तशेंच हे उदक पिवपाकय वापरतात अशें गीता विर्डीकर ह्या थळाव्या बायलेन सांगलें। मात आतां ह्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली दिसून येता। ह्या झऱ्या कुशीक झाडां वाडल्यात, तशेंच झऱ्याच्या आशी कुशीक कोयर आनी प्लास्टीक पडिल्ले दिश्टी पडटा। झऱ्याची देखरेख तशेंच नितळसाणीचेर सरकारान दुर्लक्ष केलां अशें गीता विर्डीकर हांणी सांगलें। उदक बरें तें सामकें बरें पाळा उदक तें पाळा उदक जाल्यार खरोच जाल्या दोळे जाल्या तशें करून उदक बरें हें उदक मारपाक आनी मे महिना बीन लोक न्हावपा बिवपा येता मरे हिंगा। आतां कोण न्हावपा बिवपा सोडले लोकांनी कित्याक लागून येना हे कितें हे रात जाले मरे पुराय आनी हेंगा रात जाले कोण बरेपण करता, कोण बरेपण करना। निवळ केल्यार आमी उदक घेवन निवळ करताले पुरा हुंवार येवन पुरा अळशीक जालें मरे उदक। कोण करता आता, कोण करना आता। आता कोण येना, आता कोण येना न्हावपाक कोण येवपच ना। आता हे दुर्ग पण घेवन अळशीक जाला, दुर्ग पण अळशीक जाला, कोण करता आता। तुम्ही आता पयलीं म्हाका म्हणपाक केस घालून तुमकां उदक दिता आनी कितें करून दिता, नळ घालून दिता आनी कितें काय करून दिवना गव्हर्मेंटांनी। आनी हे मे महिना मागीर मरे उदकाक त्रास जाता, सामके त्रास आनी मागीर बारीक येता उदक। एक कळस भरपा एक सकाळी आयदन दवरली ती परत आनी रिकाम हातीन घेवन वचपाची घरा कडेन। हे उदक पिवपा बी वापरता? आमी पिवपा सगळें पिता, न्हावपाचें पिवपाचें सगळें। तू कितले वर्सां जाली हांगा? खूब वर्सां जालीं। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।